नमस्कार, स्वागत तुमच्या सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या या 54th इफिक्स जो आमचो कार्यक्रम आसा ज्या आमी म्हाका फाटले थोडे दीस जाले आमी गोवन सिनेमाचेर चड फोकस करपाक लागल्या. गोवन एक्टर्स किंवा गोवन जे फिल्म सिलेक्ट जाले तांचेर फोकस करपाक लागल्या. आणि जे गोवन सेक्शन जे आसा इफीन तातूंत खाशेलेपण अशें आसा की ह्या फावटी बरी अशी मुवीज आउट जाल्यात. तातूंतलेच एक अशें आमची रिव्यू मेळ्ळ्या. आतांच आमी जेन्ना लोक भायर वतना आयकताले अशी रिव्यू मेळ्ळ्या जाका आमी म्हणटले की बॉलिवूड टायप खंय मुवी आसा ही. ह्युमर म्हणजे मिक्सचर ऑफ लायक एक्झॅक्टली एक बॉलिवूड मुवी. आमचे वांगडा आसात क्रेझी मोगीचे टीम. प्लीज वेलकम सर. जॉन सिल्वा. हॅलो राजभा, कशें आहा? थँक्यू तुका. काळजा कॉलायक्सान देव बरें करूं. आनी पयलीं सुवातेर हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाक हो बायट घेताय आनी इंटरव्यू घेताय. ओके, पयले सुवातेर आतां जशी आमी पळयता की टीम हांगा आसा. म्हाका थोडी जाण ना दिसतात, थोडी भायर सरले आसता. नो प्रॉब्लम. जाल्यार पयले सुवातेर हांव जसो रिव्यू आयकतालो आतां कोण उलयता तशें बॉलिवूड टायप मुवी जाल्या म्हणटा. म्हणजे तोच रंग आसा त्या एक्शन किंवा सॉंग्सां किंवा जोक्स कॉमेडी सगळी म्हणून कितें म्हणटलें तूं? हें आयकोन न्हू काळजा खूब खुशालकाय भोगली आनीक बरें दिसता. हांवूय आयकतालो आनीक मुवी तो करता तेन्ना कांय म्हणटाय हांव ते म्हणजे हांव आयडिया दिता काय म्हण, पूण ना, तो इंडिपेंडंट आसता. हे मुवी करता आसतना कोण इंटरफियर जावं ना तेगे वर्का कडेन. आनी तो मुकोडच्यान देखून जायना न्हू. ना पापा तें मातशें तुवें कॉमेडी केलें, ती कॉमेडी ना पापा. परफेक्ट डिरेक्टर. होय, सो हिंग कॉमेडी ना पापा, हो सिरियस पण. ओके, मागीर हांव तो सांगते भाशेन करतालो. मागीर तो होय, आनी तो मागीर परतूनय सांगतालो ना पापा हिंग कॉमेडी जाय तुगेली, हिंग कॉमेडी कर. आनी जें पळय कितें तें डबिंग करता तेन्ना पासून क्रिस्ट ओके होय पापा राव 1 सेकेंड हिंग आनी मातशें एक्स्ट्रा कॉमेडी वॉयस घालून उलोवं. मागीर हांव उलयतालो. 4 लायन आसता मगे डबिंग करता तेन्ना. हितून खंयची बरी ती फर्स्ट सारकी बरी जाली पापा. सो तो इंडिपेंडंट, तो कितें करता तें कॉन्फिडंट आसता. आनी खरें आयज आयकोन खुशालकाय बघ कित्याक आमगे कोंकणी मुवी लेवल तर लोक बॉलिवूडा पावलो म्हणटा जाल्यार सगळे पळय ही ती यूथ आहा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन, ताकाय कॉंग्रेच्युलेशन. आख्खे टिमीक सगल्यांक फ्रॉम तो लायट दोन आसलो तेजे मेरेन तो कोण आमकां गाडी चलोवपाक येता तेका मेरेन कित्याक हें सगल्यांगे डेडिकेशन. कॅप्टन तो आसलेलो पूण सगल्यांक कोण घेवपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी प्रोड्युसर हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा हे दुर्गा प्रसादा ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हूण ह्या सगळे युथाक. जशें आमी म्हणटा की क्रेझी मोगी न्ही, क्रेझी मोगी कॅप्टन डायरेक्टर म्हणजे कॅप्टन ऑफ द क्रिस सिल्वा. नांव कळ्ळें, रिलेशन कितें तें कळ्ळें. म्हाका सांग फर्स्ट मुवी ना हेच्या पयलीं हांवें कनेक्शन म्हणटा. हय, कनेक्शन केलें. ती पयली आतां हातूर मरे तीन एक्ट्रेसीस. होय, 3 एक्ट्रेसीस आनी कितले एक्टर? 4 एक्टर्स. 4 एक्टर. म्हणजे ती बिग बजट मुवी अशी दिसता तुका? बिग बजट मुवी जाली फर्स्टूच ना, एक्चुअली बिग बजट न्ही ती. वी हॅव वर्कड ऑन द कंटेंट बजट बिकॉज वी नो हाऊ सिट्युएशन आमचे कोंकणी कितले लोक पळयता. सो अकॉर्डिंगली आमी पयलीं आमचो बजट प्लॅन केल्लो आसा बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू क्राय आफ्टर मेकिंग द फिल्म. बिकॉज आय बिलीव न्ही आमची इंडस्ट्री फुडें सरपाक न्ही इफ वी कॅन कंट्रोल द बजट आनी इफ वी नो की आमचे एक्चुअली कोंकणी कितलो ऑडियन्स पळयता ओन्ली देन आमची इंडस्ट्री फुडें सरतली. वी कांट सिम्पली स्पेंड क्रोर्स ऑफ मनी एंड देन क्राय की आमची लोक ऑडियन्स पिक्चर पळयना बिकॉज नो बडी कॅन रिकवर क्रोर्स ऑफ मनी, नेवर. Yeah, so that was the no big budget name, but everybody has worked hard. Yeah, it's a good budget. It's a good budget. It's a content budget. आणि पळय अशें न्ही की ना, पण पळय अशें न्ही की प्रोड्युसर सरान आमकां सांगूं ना की बजट आसा तो कंटेंट कर म्हण. आय मायसेल्फ टोल्ड सर आमकां चड पयशे मोडपाचें नाका. आय कॅन मेक द फिल्म विथीन दीस बजट. आय वील कन्विन्स माय कास्ट एंड क्रू एंड माय कास्ट एंड क्रू आमकां फूल सपोर्ट केलो टू वर्क इन दॅट बजट बिकॉज एवरीवन कित्याक पळय कमी बजटान काम करपा न्ही खूब जाणां फुडें सरता. ना आपूण व्हडलो एक्टर, आपूण व्हडलो DOP, आपूण व्हडलो एडिटर अशें कितें तरी आसता. बट आमची कास्ट आनी क्रू कोणें कांय म्हणूना. दे वर्कड इन दॅट बजट टू सपोर्ट मी एंड द प्रोड्युसर. आमचें ताका कळ्ळें आनी एंड दे नो दे अंडरस्टँड द फ्युचर ऑफ कोंकणी इंडस्ट्री. सो आय एम व्हेरी हॅपी की तुमी सपोर्ट केलो, सरांनी आमचो प्रोड्युसरांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी मागीर फिल्म आयलें. बट नो वन कॉम्प्रोमायज्ड ऑन द क्वॉलिटी ऑफ द फिल्म. दॅट वॉज द एम. ज्या हिसपान रिव्यूज आयल्या एक एक्ट्रेस आहा Malia? Merlin. Okay, Merlin. So you should represent those
टू अदर एक्ट्रेसीस ऑल्सो. ओके, हांवें जशें म्हणलें बीग बजट मुवी आनी इतको लोक हें करता, प्रतिसाद दिता. तुजें कितें म्हणणें? First of all, thank you so much for interviewing us, because it is a matter of great pride for us to be right here at IFFI at the 54th edition of IFFI. कित्याक तुमी आमकां जायतो खूब मान दिला, and we are very very happy about it. सामकी खूब खुशाल आसा आमची full team, entire team of Crazy Movie is very very happy to be here, because it's a proud moment for all of us, because first time we are here at IFFI at the red carpet, and that too our film is premiered here. So it's a different feeling. In fact, I would say IFFI is a feeling. So yes, so this is what makes us very very happy about being right here. तुजो कितें रोल आशिल्लो? म्हजो कॅरेक्टर प्ले केला मॅक्सन म्हणून, जो एक कंपनी आसा कपड्यांची, ताचो एक ओनर बेजिकली. सो ताका बेजिकली भितर त्या कॅरेक्टराक विदीन 2 years ताका सक्सेस मेळटा. सो एट अ वेरी यंग एज तो म्हजो बेजिकली कॅरेक्टर. तुमचें कितें म्हणणें कितें आसा? म्हणजे फिल्म अशें म्हणूं शकता सुपरहीट जाली अशें म्हणूं शकता आमी. सुपरहीट जाली म्हणूं शकता आमी डेफिनेटली. कारण एक्चुअली बाइट्स घेतालो आफ्टर द मूवी. आय वॉन्टेड टू जस्ट सी वॉट वॉज पीपल्स ओपिनियन, एंड एवरीवन वॉज टेलिंग मी द सेम थिंग वॉट यू सेड एट द स्टार्ट. सगळे तेच म्हणटात की इट इज लायक अ बॉलिवूड मूवी. कॉमेडी, रोमॅन्स, द म्युझीक सामकें एक वेगळो बॉलिवूड पिक्चर पळयता कसो फील आयलो. दे आर टेलिंग मी आय फील दॅट प्रायड. आय वॉज व्हेरी प्राउड बिकॉज दीस मूवी इज मेड बाय माय ब्रदर, फिचर्स माय फादर. आय एम ऑल्सो डुईंग अ स्मॉल रोल इन इट. आनी हांवें एक बारीकशें सॉंग म्हणलां. हांवें एक बारीकशें सॉंग म्हणलां विच आय वॉयस पापा इन द मूवी. सो म्हाका एक बरें प्रायड फिलींग जालें. या सर, आय वूड लायक टू थँक एवरीवन, बिकॉज म्हाजो इल्लोसो रोल आशिल्लो. म्हाका खबर नाशिल्लो की इतले फुडें पावतली म्हणून मूवी. चितून आनी ताणें आमकां सांगलें पळय जेन्ना की आमची मूवी इफीक प्रिमियर जातली म्हणून, दॅट वॉज लायक इतलें बरें दिसलें. चितू सुद्दां नाशिल्लें. हांव केन्नाच इफीक पावनाशिल्लें. गोंयकार जावन लायक कामान बी हांव फोंड्या रावतालें, बिजी उरतालें. बट हेज्या लागून सरा लागून बीन आज आमी हांगा पावली, आनी खूब जाणां कडेन इतले बरे रिस्पॉन्स येता की बरी आशिल्ली मूवी, खूब जाणांक आवडली. चितून आशिल्ली इतली बरी जातली म्हणून, आनी हें खूब बरें दिसलें. आमचो सेकंड एसिस्टंट डायरेक्टर, आनी हातून जी कंटिन्युटी जी फुल्ली मॅनेज केल्ली आसा ती ताणें एकट्यान केल्ली आसा. एंड नॉट जस्ट कंटिन्युटी, कॉस्ट्युम्स, केन्ना केन्ना ताणें मेकअप सुद्दां मॅनेज केल्लो आसा. सो ही इज द ऑलराउंडर ऑफ द फिल्म. होय होय, ही इज द ऑलराउंडर ऑफ द फिल्म क्रेझी मूवी. तुजें कितें म्हणणें? एक क्रिस्तान बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली काम करपाक कोंकणी फिल्मां. फर्स्ट फिल्म आनी इफी येवपाक मेळ्ळें. हें व्हडलें भाग आमकां, प्रोड्युसराक तशेंच क्रिस्ताक तशेंच सर जॉन डिसिल्वा, ताका लागून आमी हांगासर पावल्यात. आनी एक फाटी प्रुडंट मिडिया काळजा कॉलायक्सान देव बरें करूं, सगळे मिडियाक देव बरें करूं. कित्याक जेन्ना जेन्ना कोंकणी फिल्म येयलें तुमी स्वता सपोर्ट केला. हेर सगळे सोड कोंकणी फिल्म पयलीं फोकस केलें, कित्याक हांव जाणा. आनीक आयजी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे इंटरव्यू चयतल्यां काळजा कॉलायक्सान देव बरें करूं. आयज खुशालकाय भोगता. क्रेझी मूवी फिल्मां रिव्यूज बरे येयल्याय. प्रिमियर शो आहलोलो इफीक, आनी आतां सगळ्यां पासत प्रिमियर शो आहा मारगांव डिसेंबरा 7 तारखेर 7:30, आनी मागीर परतून हिंग यश आहा डिसेंबरा 10 तारखेर 3 वरांचेर. सो सगळ्यांनी हे पाटी हे कोंकणी फिल्मां क्रेझी मोगी फिल्मांक सपोर्ट करचो, आनी आमगेली फिल्मां आमी वयर वयर व्हरया. काळजां सगळ्यांक देव बरें करूं. क्रेझी मोगी सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू आसा, आनी आमी जाणा की हळूहळू आतां आमी समारोपा कडेन वळटा. समारोपा कडेन वळपाच्या पयलीं आमी काही गोवन फिल्म्स सेक्शनान जी फिल्मां सिलेक्ट जाल्यात ती तुमच्या मुखार दवरली. तितूंतली आयज आनी एक फिल्म आमी तुमच्या मुखार दवरता, ती म्हणजे द विटनस. आनी त्या द विटनसाचे डायरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा सर ट्रॉय रिबेरो. सर, तुमचे आमच्या कार्यावळीन येवकार पयलीं म्हणजे पयली फिल्म आसा. आनी कशें दिसता तुमकां तुमची पयलीच फिल्म इफीक सिलेक्ट जाल्या? I'm very excited because I didn't expect my film to be, to be here, and then it was like I'm very excited. Your story is based on survival instincts and human behavior. So, kashe what was the challenge? Well, my story is actually about how truth comes out, and when you say truth comes out, there are many reasons why the truth is hidden, and when you hide a truth, somewhere or the other it comes up. And why do you tell a lie? You tell a lie to survival instincts, and when you have survival instincts, then you have ethics. म्हणजे कोत्ता कित्याक कोत्ता आनी कहो कोत्ता हे सगळे आमच्या मोनान. सो माय फिल्म इज एक्चुअली सायकोलॉजिकल ड्रामा. इट्स नॉट दॅट यू सी आनी तूं हांसून आनी मागीर तुज्या चिंतीरात बसता आनी मागीर तूं चिंत जाता की ये कितें केलें हांवें आनी कशें आयलें, and that's the entire essence of my film. It's a psychological drama, and how truth comes out. Kenna and the witnesses,
यू मस्ट सी माय फिल्म बिकॉज तो विटनेस कोण आहा मुनीस आहा की कोण आनी केत बाय सोदता. तुजो रोल ह्या पिक्चरान कितें आसलो आनी तुजें नांव कितें पयलीं सांग म्हाका. म्हजें नांव केवल नरेंद्र नायक. हांव हे पिक्चरान जोकीम कॅरेक्टर प्ले करतालो आनी तो व्हडलो जावन कॅरेक्टर राजेंद्र गुप्तान प्ले केला, राजेंद्र गुप्ता सर. सो प्लेईंग द कॅरेक्टर वीच इज प्लेड बाय सच अ लेजंडरी एक्टर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट जेन्ना तूं एक्ट करता तेन्ना तुजे तकलेन तें आसूं जायना की तूं इतले व्हडल्या एक्टराचो चायल्डहूड प्ले करता म्हणून. बट जोकीम प्ले करपाक खूब मजा येयली कित्याक डिफरंट टायप ऑफ कॅरेक्टर आशिल्लो आनी सगळे डिफरंट आशिल्ले एक्सेंट देन बेकरी सगळे डिफरंट आशिल्ले. सो मजा येयली खूब. सर तुमचो रोल कितें आसलो. म्हाजें नांव जॉस्टन डिसूजा आनी म्हाजो रोल झुजेचो आहलो जो विलन जो आहा पळय तो असो. सो बेजिकली हांव भायर आसता रिगार आसता आनी म्हाका कोण फ्रेंड आसना आनी म्हाका पिवपाची मातशी खंय केन्ना बसोन पिवता वा. सो जेन्ना पिवता वा सो म्हाका हो मेवता आनी म्हाका हांवें एका खूब फावटी पळयता तेन्ना एक सुरो दिसता हो म्हणून ते कॅरेक्टरान हांव तेका फ्रेंड कसो धरता. आनी पियेतकूच मातसो तूं जाणा केन्ना केन्ना आवट ऑफ कंट्रोल जाता. सो तेका लागून हांव म्हाज्या फ्रेंडांक काडटा आनी तेका स्मॉल मजा कशी फकाणां करूंक सोदता. तर फकाणांनी चड जाता म्हाका कळना तेका कितें जाता पळय तें. सो इतली हिटअप जाता की म्हाका खबर ना तो हिटअप जाल्लो आहा म्हणून फिल्मान. आनी सो तो म्हाका मारता बाय मिस्टेक आपल्याक वाचोवपाक आनी हितून हांव मरता आनी तो आख्खो शॉकान घोव वयता. मॅम तुमी पिक्चरान कितें रोल केला. आमी भाटकानीचो रोल केल्लो आसा. थँक यू प्रुडंट फॉर गिविंग अ कवरेज टू आवर फिल्म द विटनेस. आवर जॉब मॅम टू प्रमोट आवर गोवन फिल्म्स. आनी कशें दिसता की काम केलें तुमी पिक्चरांनी. इज दीस युअर फर्स्ट फिल्म. No, this is not my first film. I've acted before also. I've acted many films before. Yesterday was Hashtag Moog, which has been, I was in Hashtag Moog also as a nun over there. So today I'm over here in the Witness. So 2 फिल्मां तुमची सिलेक्ट जाल्या एक. होय 2 फिल्मां जाल्ली आसा. इट्स अ प्राऊड फिलींग. थँक यू वेरी मच. इट्स अ प्राऊड फिलींग आनी इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो. लेट मी नॉट फॉरगेट इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स. देवाच्या आशिर्वादानूच हें म्हाका मेवळ्ळें आसा. सो देवाक विसरोना हांव ह्या ऑपॉर्च्युनिटीक लागून. आनी ऑफकोर्स म्हजे डायरेक्टर ट्रॉयक ताकाय देव बरें करूंक म्हणटा. ताणें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून फिल्मान आपणाच्या काम करपा खातीर. तुमचो कितें रोल आसलो. तुमकां ऑल द बेस्ट तुमच्या फुडली जर्नी खातीर. सर तुमचो कितें रोल. आमचो रोल भाटकाराचो आहा. ओके हांव सारको आपूस जाता की आमचो चेडो ना म्हणून आनीक म्हजी बायल लिबी तें आनीक चड आपूस जाता आनी आमी दोगांय ताका सोदूंक वयता. त्याच बरोबर हांव ताका सोजमायता रिलॅक्स जावं मानशेर वयता थिंगाय मारल्यार मेवना. बट फायनली आतां ते ऑडियन्सान पळोवपाचें आनी तांकां मनोवपाचें पिक्चर. तुमचो पयलो पिक्चर सर. ना म्हजो पयलो पिक्चर ना आनीक केलां बट ऑन अ बिग स्क्रीन दीस इज द फर्स्ट मुवी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. सर तुमचो कितें रोल आसलो. हांव रॉजर फर्नांडीस. हांव तितून पोदेराचो रोल करता. ह्या भुरग्याचो पाय आनी म्हजो रोल हो आहा की हांव तो ताका शिकयता काम करपाचें थंय आनी तोय बरे भाशेन हें करता रिस्पॉन्ड करता. आनी मागीर अचानक तो मातसो हें जाता व्हड जाता आनी तो भाटकाराचो पूत ताका घेवन वयता आनी मागीर ती सीन तो ताका मारता. ती सीन जाता हय. आनी हांव पयले सद्या मातसो हें जाता कित्याक लागून आमचे ऑडियन्स पळय जितके जाय फावो आसले तितके ऑडियन्स आमकां हिंगा येवंक ना. पूण फिल्म एकदम बरें जालां तशें म्हाका दिसता लोकांनी बरें केलां. सो हांव पयले सद्या देव बरें करूं म्हणटा. आमचो ट्रॉय रिबेरो आनी मिनी रिबेरो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी म्हाका हो चान्स दिलो म्हणून ह्या फिल्मान हें करपाक. सो वॉट वॉज युअर रोल इन दीस फिल्म. हांवें बॅकग्रावंड स्कोर केल्लें हाजें आनी खूब चॅलेंजींग आशिल्लें कित्याक हाज्या पयलीं हांवें खूब फिल्म्स केल्या. इफिकूय बॅक टू बॅक हें म्हजें 3rd इयर जाता. सो सिलेक्ट जालां फिल्म म्हजें 3 वर्सां जालीं. आनी सायकोलॉजिकल थ्रिलर आसल्या कारणान हाजेर म्युजीक करपाक म्हणजे खूब विचार करचो पडलो कित्याक कितें करता तितलें कमी आनी तें एकदां सिनांक सूट जायना आशिल्लें. सो डिरेक्टरा कडेन डिस्कस करून म्हणजे आमी कशें डिस्टन्स ते मुंबय आसताले हांव गोंयच्यान हांगा बॅकग्रावंड करून तांकां धाडटालो सगळें तसो प्रोसेस आशिल्लो आमचो. So I would like to thank my director and my producer for trusting my work. Thank you.
सगळ्यांक येवकार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया म्हणल्यारच इफ्फी गोंयान चालू आसा आनी जेन्ना आमी म्हणटा की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया हो गोंयान जाता तेन्ना खुबशे लोकांचे हे आसता की आमकां गोंयची जी फिल्मां आसा ती पळोवपाक मेळची आनी ताजे लागून जे इफ्फी आसा तितून गोवन सेक्शन आसता आनी गोवन सेक्शन म्हणटकीर हे पावटी गोवन सेक्शनान एक तशेंच एक फिल्म आशिल्लें जाचें नांव जावन आसा मारवत आनी हे मारवत फिल्माचे कास्ट क्रू तशेंच सगळे हांगासर आमचे फाटल्यान हांगासर उबे दिसतात. तर आमी पयलीं ह्या जे डिरेक्टर आसा ह्या फिल्माचे डिरेक्टरा कडेन उलोवया. डिरेक्टराचें नांव जावन आसा राजाराम तुरी गोवेकर. राजाराम तुरी गोवेकर. तर म्हाका दिसता पयलें हांवें तुमकां विचारपाक जाय की ह्या फिल्माचो कॉन्सेप्ट खंयच्यान आयलो आनी ह्या फिल्माची शूटिंग कशी स्टार्ट जाली. आमचे जे रायटर आसा पळय तेणें सांगलें की बाई आपल्या कडेन एक स्टोरी आसा सो आमी ती करुया काय म्हणून. हांवें म्हणलें करुया. सो मागीर तो योगायोग केन्ना जालो 60 आवर्स शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जाता वेव्स म्हणून. सो थंय आमी ती स्टोरी केली म्हणजे ती 60 वरां भितर एक्चुली कंप्लीट केल्ली आसा स्टोरी. सो तेतूर आमचे म्हणजे कास्ट जे आसा जे सिद्धांत काणेकर, वेदिका वळके, मागीर दामोदर डिचोलकर, मागीर तेजश्री कवटे, सुषमा मामल, मागीर मोहनदास च्यारी, मागीर श्रवण नायक. सो हे 7 जाणांची एक म्हणजे कोलॅब घेवन आमी फुडें सरले आनी एक बरो प्रॉडक्ट म्हणजे तो मारवत हें फिल्म तयार जालें 60 वरांत. ओके. मारवत ह्या नांवाचो मिनींग कितें? मारवत म्हणजे आमी जे लग्नाक वापरता म्हणजे मंडप देवता जितून आमी पुजता मागीर आयणो घाणो जे आसा लग्नाक आमी वापरता ते कोण्या पासून केल्लें आसता सो तेका मारवत म्हणटात. थोडक्यान जर सांगपाक गेलें जाल्यार हे फिल्म तुमचें आसा ते खंयच्या टॉपिका भोंवती ह्या फिल्माची स्टोरी आसा? आमची फिल्म एक इंटरकास्ट मॅरेज आनी जाल्लो प्रॉब्लम जेन्ना तशें जाता तेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता हें आमी ह्या फिल्मान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो एक बारीक एक्सपेरिमेंट असो केल्लो आमी आनी तो बरे भशेन म्हणजे बरे रितीन तो व्हडल्या स्क्रिनीचेर दिसलो. तितूनच आमच्या वांगडा आसा सिंधुराज कामत. हांव ताका गोंयचो ए.आर. रेहमान म्हणटा. चडशा फिल्मांनी ताजीच म्युजीक आसता पूण म्हाका सिंधुराज सांग तुवें बरे व्हडल्या व्हडल्या फिल्मांक सुद्दां तुवें म्युजीक दिलां आनी थंय खंय तरी तूं फिल्मां सिलेक्ट करतना तुजी कितें चॉयसीस आसता की आपूण ह्याच फिल्माक म्युजीक दितलो नाल्यार अशें बीन कितें आसता? ना तशें कांय ना. जी हांव म्हाका कितें फिल्म्स मेळटा ऑर कितें काम मेळटा तें हांव सगळें करता होल हार्टेडली करता. सो जे डायरेक्टराक कितें रिक्वायर्ड आसता ताज्या प्रमाणे करता आनी हांव म्हज्या तकलेन जशें काम येता त्या प्रमाणे करता. स्पेशली आतां मारवत फिल्मा खातीर तातूंत मिनिमलिस्टीक म्हणजे म्युजीक आमचें खूब कमी आसा बट सावंड डिझायनाचेर चड काम आसा. फक्त मेलडी येता ती लास्टाक येता. सो अशें आसा म्हणजे प्रत्येक फिल्म डिपेंड्स की ताका म्युजीक कितलें रिक्वायर्ड आसा ताच्या प्रमाणे हांव म्युजीक करता. ह्याच गजालीचेर आमी फुडें या जे हांगासर कास्ट दिश्टी पडटात सगळे म्हाका दिसता कास्टां कडेन उलोवपाची गरज आसा की डिरेक्टरान कशें काम केलां तें आमी पयलांच आसतलें. कास्टांचे तुमी गोवन सेक्शनाक हांगासर येवन जे मारवत मुवी आसा तें पयलें आसतलें. वेदिका आसा आमच्या वांगडा. वेदिका म्हाका सांग कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? खूब पयलीं म्हळ्यार आमच्या खातीर खूब चॅलेंजींग एक्सपिरियन्स आशिल्लो कित्याक आमी हे 60 इयर्सान केल्लें फिल्म 60 वरां भितर स्क्रिप्ट बरोवन ताचेर काम करून तें प्लॅन करून तें शूट करून एडीट करून सबमीट करप हो सगळो प्रोसेस. सो एक्टर म्हणून आमी फिल्म प्रोसेसान चड इनवॉल्व नासतात. हांवें बाकीच्यो शॉर्ट फिल्म्स केल्या तातूंत एक्टींग केली शूट केलो घरा गेले अशें जाता. पूण ह्या प्रोसेसान कंप्लीट प्रोसेस जो आमी फिल्माचो आशिल्लो तातूंत आशिल्लें हांव आनी करतना खूब मजा आयली खूब चॅलेंजीस आयले आनी मारवत एज अ स्क्रिप्ट खूब सुंदर बरयल्या आनी असो विशय आसा मातसो क्रिटिकल विशय आसा. आमी म्हणटात कास्टिजम गोंयान ना पूण ना तशें खरें न्ही आसाच आनी ताजेर भाशा करपी ही संहिता ऑर स्टोरी आसा. खूब मजा आयली. सो आमच्या वांगडा ह्यान फुडें सिद्धांत मातसो फुडें यो. तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसा ह्या फिल्मा बाबत? एक्सपिरियन्स म्हणजे ताणें म्हाका हो पयलीं आशिल्लो आमचो चॅलेंज 60 इयर्स चॅलेंज. राजान म्हाका कॉल केलो अशें आमी एक पयलीं बिफोर वी गेट दी टॉपीक सगळें एक आमचो म्हणपाक एक कॉम्पिटिशन आसा अशें एक फिल्म करपाचें आसा म्हणपाक लागलो. सो आय एम रेडी टू डू इट म्हटलें एन्ड आमी टॉपीक बी आयला टॉपीक बी कांय ना म्हणपाक लागलो आजुनी आसूं करया म्हटलें कितें आसता. जेन्ना आमकां तो टॉपीक मेळ्ळो एन्ड ते आमी सगळे मेळोन मागीर बरोबर दीस रात चड मेळना आमकां एक दीस मेळ्ळो जो मागीर आमी सगळे बरोबर बसून स्क्रिप्टींग केलें सगळें
आपले सगळ्यांनी टोटल इनपुट्स घातले, सगळ्यांनी मेळून आमी इनपुट्स घातले. देन इट वॉज लायक टोटल डिफरंट कम्पेर्ड टू लायक वॉट पयलीं आमी जी मुवीज केली पळय कम्पेर्ड हे आमकां वेगळोच आशिल्लो एक्सपिरियन्स आमकांच. दामोदर सर आमचे कडेन आहा. सर तुमचे एक्चुली हांवें तुमचो आमचो कॉन्टेक्ट एकदां येयल्लो. तुमचे हांवें प्रोफायलूय पळयला, तुमी हिंदी हितून काम केल्लें आसा. हय, आनी तितूनच्यान आतां अशें हय, सो तितूनच्यान आतां अशें कोंकणीन मदींत येवप तें सुद्दां गोवन सेक्शनान कशें कितें दिसता तुमकां? कारण लोक चडशे कितें आसा, लोक म्हणटा आपूण सकयल्यान वयर वतलो आनी थंयच रावतलो. तुमचें कशें आसा, तुमी परते येयल्यात आनी आमच्या गोवन फिल्मांक एकदां कोण असो वेल नोन येता तेन्ना ताजी जाण मातशी चड लोकांक जाता. सो कशें कितें हें जालें? अशें कांय ना, एवरीथींग इज बिहायंड दीस टू पीपल. इट्स एक्टींग न्ही, ताका लेवल अशें कांय आसना. हांव खंयच्या ग्रावंडाचेर काम करपी. पूण कोंकणी फिल्मांनी काम करतना कशें कितें? वेरी गूड एक्सपिरियन्स, वेरी गूड एक्सपिरियन्स. कारण हांव कित्याक विचारता, तुमी ऑलरेडी बाकीची फिल्मां केल्या, थंयसर कशें आसता, थंय एनवायरमेंट वेगळो आसता, थंय क्रू आसा तो चड व्हडलो आसता. गोवन फिल्मां म्हणटकीर थंय लिमिटेड एक लिमिटेशन येता. सो ह्यो गजाली कश्यो टॅकल जाता? नाही, गोवन फिल्म करता खरीच उमेद येता, कारण ते इट्स घराबा कसो आसता तो. वी आर नोन टू इच अदर न्ही, सो तितलो टेन्शन येना कांयच. वॅन यू आर डुईंग हिंदी वा हॉलिवूड थंय तुका मातसो टेन्शन आसता, पण तांचे ते सेटवूच वेगळो आसता. हांगा ते अशें कांय ना, इट्स घरचेंच दिसता वातावरण सगळें. DOP आसा फिल्माचे, तांचे कडेन उलोवया, कारण DOP म्हणल्यार एक मेन मनीस सारको फिल्मान. सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो ह्या फिल्मान? एक्सपिरियन्स म्हटल्यार 60 hours कंप्लीट करपाक जाय आसलें, आनी प्लस आमकां प्रेप करपाकूय तितलो टायम नाशिल्लो. बट तरी आमी डिसायड केल्ले बाबा अशें अशेंच आसतलें. चड म्हटल्यार आमी तांचो भितरलो बॅरियर दाखयलो. जर मुवी पळयता तूं जाल्यार ती बॅरियर तो तोडटा, ते आमकां कॅमेराच्या थ्रू दाखोवपाचें, विज्युअली दाखोवपाचें आसलें. सो तो एक ते इतलें चॅलेंजींग आसतलें आमच्या खातीर. नमस्कार, परत एकदा स्वागत प्रुडंटाच्या ह्या 54th इफीच्या एडिशनात. आणि जशे आमी दर देशांतले, आमच्या देशांतले, स्टेटांतले सगळे मुवीज दाखयतात, तशेंच एक अशें मुवी आसा जे म्हाका दिसता पेरू जो कंट्री आसा तांच्या एक विशिश्ट असो ट्रायब आसा किंवा एक कम्युनिटी आसा, तांचे मुवी आसा. आमच्या कडेन आसा ताजे एक्टर आनी एक्ट्रेस, एंड देन ट्रान्सलेटर आसा, कारण ती भाशा जी आसा तांकां ती तांच्या भाशेन ते उलयतले. सो आमकां ट्रान्सलेटर आहा. यो गुड नेम मॅम? Enid Maria. I'm Peruvian. Okay. But I'm from the Amazon and they are from the Highlands. Okay. So what is the name of the movie? So the movie is Once Upon in the Andes. Okay. So That's this is all about, the movie is all about? ¿Sobre qué se trata la película en una línea? Es sobre la guerra con Chile y es sobre una mujer que cuida a un soldado de la guerra con Chile. So the movie, it's about a romance during the Chile-Peru War in 19th century, and it's a romance between a Chilean soldier and a Peruvian shepherd. Okay. जशें आमकां म्हणजे जितकें समजा तितकें आमी सांगूंक सोदता की ते जर्मन चिली आनी पेरू, या इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिली एंड पेरू, त्या काळांतली ही मुवी आसा, ती त्या काळांतली स्टोरी आसा. सो एज यू सेड, आय मीन इट इज अ मुवी मेड बाय शेपर्ड कम्युनिटी, रायट? So he is from this village where the movie was shot. Okay. So the director and the actress, they are from there. Okay, but is it like a fictional story or inspired by some true story? No, there is the historical fact is the war, but the fiction is his story. Okay. Yes. What they have to say about the movie? Ajá. ¿Qué es lo que tiene que decir acerca de la película? Algo que tienes que decir sobre él. Que se lo dedico a mi madre que murió quechua hablante, analfabeta y pobre y perseguida por el fujimorismo. So he dedicates this movie to his mom that was persecuted by Fujimori's government, and she died impoverished and illiterate without having much any chance to develop herself. She would feel very proud of what he has achieved.
that's what the achievement in itself is like getting selected in IFFI. So That, how but about also that? making a movie, putting together a budget during 10 years. He collected $120,000 to shoot, to render this film. Okay, so Be able this is to your render. first movie, first film? No, it's the second one. Okay. Primero documentary. First, yeah, one documentary he did. And that too was the same on the war? And el documental era acerca de qué? De la música vernacular andina. It was about the vernacular Andean music of his area. And how is the support in for films in Peru? ¿Cómo es el apoyo financiero para los filmes en Perú? En estos momentos hay un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de pretender quitarle una determinada cantidad al presupuesto que ya existe por un par de congresistas para quitarle el tema del dinero, ¿no? Entonces, para que dejemos de hacer películas en quechua o en aymara o en cualquier otra lengua, o gente que como nosotros hagamos películas, porque, o sea, es como que, no sé, es un problema muy grande porque es un tema de, yo creo que de clasismo, porque los congresistas que ahorita han presentado el proyecto de ley son gente que tienen una ascendencia europea, ¿no? Entonces, son gente que quieren desaparecer eso, y quieren darle facilidades a otra gente y a nosotros quitarnos eso. So what he's saying, unfortunately right now there is a bill trying to cut the budget that was destined to regional cinema. And that's it's really sad because people like him, like Quechua people or Aymara people, they would lose, their voice, their expression, and not having be able to, have access to this, to their So, but budget. now the country would be proud that they have been selected in IFFI. Absolutely. A mí ahora con algo así como lo que estás tú. O sea, de alguna forma, yo creo que con lo que estamos haciendo ahora es también con lo que nuestras películas, que de gente quechua, de gente andina, o de gente, no sé, de cholos como dicen, que estemos haciendo películas y que literalmente estemos parándole que ese proyecto no se apruebe en el Congreso. Pues yo creo que es que estamos resistiendo para que eso no suceda, porque si eso sucede, nosotros vamos a dejar de hacer cine. Right, absolutely. It's very positive, all this exposure he's having, so that way indigenous people of Peru, of the highlands, of the forest, they can still have access, to this budget for filmmaking. This is the first movie from that community in the international level? Esa es la primera película en quechua por un quechua hablante. Por un quechua hablante, no. Hay gente ya que han hecho películas gente quechua hablante que ha hecho, pero en quechua chanca sí. Yo soy el primero en quechua chanca. Okay, so there are different, like how would you say? You have in Peru, the Quechua itself, there are different varieties of Quechua. Okay. So in Quechua, Chanca, yes, is the first movie. Yeah. Congratulations once again. And what, the actress, her name is? Tu nombre? Florcita. Florcita. So what do you have to say about this movie and your achievement coming to IFFI? ¿Qué tienes que decir de esta película y de tu logro de haber llegado hasta IFFI? Fue muy bonita experiencia, llegar hasta acá, conocer gente nueva, así verte a ti misma en un proyecto así en cine con pantalla grande, o sea, es algo nuevo para mí, pues más que nada por salir primera vez de mi país y también de mi tierra. So she's saying that it's a beautiful experience to have come all the way from there and see herself on the big screen with international people. It's Is she a professional actress? Oh no, she's not. This is the first movie? Yes. Oh. Yeah. Okay. So she was trained by him for the role. Yes. For this project? Yes, for this project. Okay. Anyways, many congratulations once again.
Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Congratulations. Muchas gracias. Yeah, thank you so much. No, Thank you so my much. pleasure.